ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ भक्तिय आराधना तुझ्यावरती आजारपणात आमका तुवें आयते गेलाय आनी आयच्या दिसा आमी तुजे सांगत आसतना तुझ्यावरती पडवून सगळं आमकां जावंक तूं आदार दिताय अपरमेतरान तुवें आमकां सांगत हाडलाय आनी आयच्या दिसा हांगायला हर एका भुरग्याचे कश्ट हर एका भुरग्याची पिडा हर एका भुरग्याचे वळवळे संपंदर आनी खाण पयस मान उडय सम्या तुझ्या लागी आमी परत आव ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಪಕ್ಷೋಕ प्रीति समाधान मग बक्षुजे देणे दी देवा पितानिगे आराधने रक्षेगे नरनाथ देवा सुतनिगे आराधने नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने प्रीति स्वरूपिगे भक्तिय आराधने हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आसतना तुका आमी फुलां मारता सोम्या सगळ्या भुरग्यांच्या कुडीची पिडा प्रत्येक तरांच्या कुडीन आसलेले पिडा दूर कर सोम्या जेजू मंगळा बाप्पा सगळे बरे म्हण आमकां हालेलुया 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 देवाच्या मोगांतका बर सोम्या जेजू तुझ्या मंगळा बाप्पा चड चड बाप्पा तुझ्या बरे बड जावच्या आज गायल्यावर एका भुरग्याक तुझ्या मले रक्तांतून काढ सोम्या तुझ्या वरच्या मोगान बर सोम्या तांचे थंय तो वरतो चिनो साड सोम्या काळीज आमच्या नितळ जावं दी मन आमची एकामेकाक समजून घेवन लागीं येवं दी सोम्या कुटुंबाची परब आचरण करूंक आमी हांगा जमले आसता त्या कुटुंबाच्या परबेजांतले तयारी करूंक आमकां तूं आदार दी सोम्या आमी हर एकल्यानी एकामेकाच्या मोगान जियोंक एकामेकाची रूच साकोवंक एकामेकाक मोगान मायपासान आमची उतरां आटापंक जाय जाल्यार सोर करपा आमकां दी सोम्या हालेलुया 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 सगळे आमचे तकले बागोवन सोम्याक नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया आता सोम्याक येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया पवित्र आमोलीक सम्याच्या समोर रावचे म्हळ्यार तितलें सुलाभ न्हय मोगाचें न्हू कितेंय उणेपण आसा सोमी तें सगळें मानून घेतालो सोम्या मुखार आमी येवंक आमकां आदार दिला असो अवकाश ताणें दिला ह्या खातीर आमी काळजांतल्यान उपकार भावून हळटार आमी बसया सोम्या ती आमची दिश्ट कर्तव्यां आमी बसता आसतना आमची दिश्ट आसूं दी सोम्याचेर आयच्या दिसा प्रत्येक तरान कुटुंबांत समाधान हाडच्या खातीर कुटुंबांत बक्षण हाडच्या खातीर आनी प्रत्येक तरान कृशी शिका खातीर कोण सकडी कृशी कर एका रितीची ल्हान कृशी आमी करत आसा आमच्या घरांनी एकेकनातल्या एका रितीचे झाडां आसात रांदवे आसूंक पुरो फुलां आसात रूख आसात माड आसात माडी आसात मिरयावाल आसा आनी कितें सगळें आमी हें करता आपल्याशी आशा खातीर न्हय प्रकृती स्वभावांच्या खातीर प्रकृती सोबीत जाली तर कितलें आपुरबाई फ्रांसीस वासीसी म्हणटालो what a great joy when I see the entire nature smiling आनी अशें आमचे प्रकृती वयर आमकां बरो मोग जावंक जाय लावता तशी आई लक्षण प्रकृतीचो मोग वाडना प्रत्येलो तुती म्हजी भाव भयणी म्हणल्यार लक्षण मोग वाडना काळजाच्या गुणायतान येवंक जाय सोम्या तसली बरी काळजां तूं आमकां रचोवन दी आयच्या दिसा आमकां थोड्यांक बोगसूंक कश्ट जातात म्हणजे भाव भयणी रिजान आमी दिता तशें अशें रिजान दिवन आमी कुटुंबां सारकी करूंक जायनात तो तसो वो असो म्हणून आमी अपराध म्हणून सारकें करूंक जायनात सोम्याच्या हातान दिल्लीं कुटुंबां केदाळे ताणें होगडोन घेवनात न्ही गे सोम्या तो केदाळे आमची कुटुंबां होगडोन घेनाय आमची कुटुंबां ते स्वट करिनाय कुटुंबां ते स्वट करूंक आयिल्लो तूं न्ही कुटुंबां रक्षण करूंक आयिल्लो तूं आमकां पोसूंक आयिल्लो तूं आमकां राखोंक आयिल्लो तूं आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण दिवंक आयिल्लोय सोमी तूं आनी आज मोगाच्या सोम्या सगळीं आमची कुटुंबां कशीं आसूं तीं ते दीस बरोबर दी रागान बरोवन दी हग्यान बरोवन ते सगळे राग हगे द्वेश एका किणा बिटा तुका काडूंक जाता
कित्याक तसले मोवाळची काळसां रसल्लो तूं. पाद्री पियोच्या वरत्या आदारान आज आमी हांगा आसा. पाद्री पियो तुज्या लागीं येता आसतना कसलें मोवाळचें काळीज, कितलेय रागाचे ताच्या मुखार आयल्यार तो राग करिनातलो, कित्याक ताका सगळी एकलीच आसली. तुजे बरेंच तूं कसो हर एकल्या की बऱ्या तरा मानतालोय, त्याच प्रमाणे पाद्री पियो लागीं हर एकलो येतालो. द ग्रेट हिलिंग सेंट ऑफ आधुनीक काळार पाद्री पियो तेचो सांत आज आमकां मेळ्ळा तर आमचें भाग्य. कित्याक हो सांत आमी विसरले तेच घडये मेळ्ळ्या बरी आमकां तो दिता. बापा कडेन तो मागता, बापा कडेन तसो रिलेशनशीप, तसो संबंध भोव लागशिल्लो जावन आसा. आनी अशें आसतना समयाच्या वरत्या आदारान आमी जियेता, समयाच्या मोगांत आमी जियेता. समय आमकां म्हणटा हांव तुमकां सणसडिना, तुमच्या सांगाता हांव आसां. तर समयाच्या वरत्या आदारान जियेत आसतना मोगाचो संदेश आमच्या काळजांत वळोवन दी. ह्या वेळा मेलिटा खातीर आमी मागता. प्रत्येक तरान ताची दूख, ताच्या त्या किडनी लागीं आसली दूख, ताच्या जिवनांत ताका असो तो काळो, ते सगळे काणडो ताच्या कुटुंबा वचत आमी मागता. त्याच प्रमाणे हांगा आयिल्ल्यांक थोड्यांक गांठी दूख आसात, थोड्यांचे हाताचे गांठी, थोड्यांचे पांयाचे गांठी. जांक बरो थोडे बडी आमकां इरिटेशन जाता. जांक बरो कुटुंबांत थोडीं जाणां आमचे कडेन उलयनात, तेन्ना आमकां बघता हांवें कितें केलां, तुका ब्लेम करूंक पुरो, तुवें केलां म्हणूंक पुरो. भियेनाका, सोम्यान करनातलें सगळें केलां म्हळ्यार सोम्यान कितें तांकां वचोन मारलें गी, सोम्यान कितें तांचे वचून घोमटी धरली गी, सोम्यान कितें तांकां व्हडल्या दोळ्यांनी पळोवन हांव तुजे कडेन उलयना म्हळें गी. म्हाका भावान आनी भयणीनो समजोन घेवचें भोव गरजेचें. कोणी जावन सोमी निरापराधी आसतना मारिल्ले फातर, मारिल्लीं तापडां, उडयल्ली ती सिंपी सगळीं गे लागलो. कित्याक ताका कळीत आसलें हें सगळी थोड्या काळाचें, पूण सर्गीचें राज आपणावन घेवचें, आपल्या भुरग्यां खातीर आपलो जीव दिवचो, तें जावन आसा प्रायोरिटी. ताका आमी म्हणटा पयलो स्थान ताणें दिल्लो जावन आसा. त्या खातीर आमच्या मोगा खातीर, आमच्या गांवरा खातीर, आमच्या माना खातीर, आमच्या साल्वसांवा खातीर सम्या तुवें केलें अरी बरेंपण आमी वाखाणून घेता. हेच्या दिसा आमी तुज्या लागीं आसा. गायता हांव सम्या तेंच गीत तुज्या लागीं आमकां ओड. ह्या गिता वेळार हर एका कुटुंबांनी आसलें समाधान, हर एका कुटुंबांनी आसलें विदवळीक, एका कुटुंबा खातीर आमी मागता. एका स्त्रियेच्या एका भुरग्याक बरें काम दी सम्या, जाय तें आमी मागोन आसा, कितले दिसा मागोन आसा. तें काम त्या भुरग्याक पावो जावन सम्या, जाय ती खत बेजाराय जांक बरो तडबडी तूं आमकां पेंडींग दवरताय. बऱ्यांतलें बरें दिवच्याक मात्र न्ही, आमी समजून घेवन तुज्या लागीं येवच्याक कळमीत नासतना मागच्याक टू प्रे विदाउट सीजिंग. थोडे आमकां मेळनातल्या वेळार तुवें थोड्यांचे सवय आसता सोडवचें, पूण आमी सोडवचें भुरगीं न्ही, आमी सोडवचें न्ही. कित्याक तुवें आमकां आदार दिलाय, सांबाळलाय, तुज्या लागींच आसा हांव सम्या. जायत्या जाणांक कामाची गरज आसतना तांकां तुवें दिलाय. आज ह्या भुरग्या खातीर आमी मागता प्रत्येक ताका तें काम दीस सम्या, दितालोयस आनी तूं दिताय. कित्याक आमी विचारलेला आमकां जायतें बरेंपण दिताय. पावस आमी विचारलो दिलोय तुवें, आनी कितें दितालोय, कित्याक आमचो मोग तुवें केलाय आनी तूं तो मोग करनंत आसाय. सम्या आमी तुज्या मोगांत. मोगान म्हाका दादोस करताय, तुका सांडून पयस वेचोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. जेजू तूं म्हजो मोग करताय, मोगान म्हाका दादोस करताय, तुका सांडून पयस वेचोना, तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना. कठीण जावन आमी पयस वेचना सम्या, तुज्या मोगान आमी आयल्या सम्या. हे तुजी भुरगे वापरपाक जरा हो वेळ ऐन वेळ कामाचो वेळ आयला, ती कामां सगळीं जाणांक आयल्या तुज्या मुखार. तुजो मोग आमी सोडनो पयस वेचे नाव.
म्हाका आयलोय वेंगेन तुज्या घेतलोय जतन म्हजी घेवून भरलोय तुज्या मोगान जेजू तूं म्हजो मोग करता आमचो केलाय आणि मोगान म्हाका दादोस करता तुझ्या संगत असताना आमकां मेळची वर्ती तुका सांडून पयस वेसोना सगळ्या तुझ्या मोगा विणे हांवची तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना खंडेचांची हंसाकर हांव सगळ्या तुझ्या मोगा विणे अजल बरो अवकाश तुवें दिलाय अजल बरी कुटुंबां रचोंक आमकां हो आपुरबायच्या कुटुंबाची परब करूंक तो तयार करना जाय आमच्या कुटुंबांनी असले सक्कडी विदोळी काण घाल जेवसार आमची कुटुंबां विभाड करताय जाल्यार तुजी सगत वर्ती सगत तुझ्या आत्म्याच्या प्रमाणे असलो दुसरो आत्मा ना तुझ्या सगते प्रमाणे दुसरी सगत ना आणि पळवून सगत आमचे कुटुंबां कितेंय तातूं उणें म्हण आसा तें भरती कर सोम्या आमी मोवळायांची मोगान जियो एकामेकाक समजून घेवन लागीं येवं कोणें आपयचें म्हणना कोणें सांगचें म्हणना तुज्याच वर्त्या त्या आत्रेगान तुज्या मोगान बरोवन आमी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आयती कर आमची कुटुंबां एकवटय समाधानान ते परब आमी आचरण करता आसतना मोडेवाच्या त्या जल्माची कुटुंबाची परब आमी करता आसतना आमची कुटुंबां वर्त्या दादोसकायेन बरोवन दी कोण आसता बियान भरले म्हाका धैर्यान बुडोन आसता खंती भरले काळीज उल्हासान जेजू तूं म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका दादोस करताय तुका सांडून पयस वेसोना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना वैसव्या हरी एकली भाव बहिणी म्हणून मानून घेवन प्रकृतीचो मोग करच्या गे कोणा तें उणें म्हण आसा ताका आमी चिल्ले नासतना ताका आमी उखल धरच्या गे आमच्या कुटुंबांनी जावची ती विदोळी जावंक पुरो मागण्याचो जिनो सुणा आसा जावंक पुरो सोम्या वायट चालीचो वायट सवयेचो वायट सगतेचो भरम त्या कुटुंबांनी रास करनासा तरी कुटुंबां नितळ कर सोम्या वच त्या कुटुंबांनी तुज्या मली रग शिंपडय खेसे त्याच परण्याचो ल्यांद त्या दरवाजा वयर आसल्या रक्त आसा तो चारो पळोवन ती कुटुंबां नाश करूंक नागी तेजे आमची कुटुंबां नाश जायनातल्या बरें तुज्या आमली रक्ताची वय आमच्या कुटुंबांनी घाल सोम्या आमची कुटुंबां बरी आनी अपुरबायची जावं दी आमची कुटुंबां थेकी बरी जावं दी आमची कुटुंबां सक्से बरी जावं दी सोम्या आमच्या कुटुंबांनी माया मोगो बरोन वमतो दी आसले मेळेपण सगळे कसे ते बरप वताक उदाक जावन देवन वताकी त्याच प्रमाणे आमच्या काळजांनी आसले खाळबाळ आमच्या काळजांनी नाका जाल्ले आसले ते कुयिकतो आमचे काळजां ती कुतांत्रीकरण आमी दवरल्या अंदर ती सगळी खांड नितळ कर सोम्या आमकां तुज्या वर्त्या मोगान बरो बिरमोत मोची पावोन दिलोय तुजो सांगा दिवून आत्मीक आदार आमचे कुटुंबां जावं दे सरकाचे दायज आवय आमकां तें जाल्यार वर्त्या म्हणा म्हजो मोग करताय मोगान म्हाका दादोस करताय तुका सांडून पयस वेसोना तुज्या मोगा विणे म्हाका जिणेना जेजू तूं म्हजो मोग करता
मोगा विणे म्हाका जिणेना तुझ्या मोगा विणे म्हाका जिणेना मोगेचे बाण आनी बिणेनो तुज्या कुटुंबान कितें विदोळी आसा सांग सांग भियेनाका तुझे काळीज नितळ खरे The vibrations that you send ह्या वेळार तुवें धाडचे तो मोगाचो संदेश तुज्या कुटुंबादार थंय सांग पुरो तुजो भाव भयणी आवय बापूय सांग पुरो तुजे घोव बायल भुरगीं कोणा वयर तो मानास्ताप आसा तो कांड बरें म्हण हाडच्याक सुमेचो मोग दांडी केन्ना आमी द्वेश धाडटा तेन्ना द्वेश मात आमकां फाटी येतालो केन्ना आमी राग करता आमी दोळे वाठारता हेरी आमच्या मुखला आसलो दोळे वाठारतालो केन्ना आमी हेरांक नाबोगसाण्यान हांगा बसोन तांची वायट चिंता ती वायट चिंताली नॅचरल फिनॉमिना पूण आमचे माप मेजप सोम्याचे माप मेजप इतलें बरें की तो केन्नाच तसले विरुद्ध जावन तो झुजना तद विरुद्ध जावन तो दिसता आमी विरुद्ध करूंक न्ही आमी प्रतिकार करूंक न्ही आमी प्रतिरोध करूंक न्ही आमी समेचो मोग कोणा थंय उणो आसा तांकां धाडूंक तुजे थंय तो बरें गे पयलें तुजी पिडा खंडीत जावन कोण जाता पातये ताचे वयर ह्या जिणेंत कितेंय उणें आसा सोम्या बोंदी भरती कर म्हण सांग आनी त्या प्रमाणे दादोसकायेक तो आमकां पावतालो आमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजो अर्गां तुका सोम्या जेजो होगळाप तुका सोम्या जेजो होगळाप तुका सोम्या जेजो वंदन तुका सोम्या जेजो वंदन तुका सोम्या जेजो आराधन तुका सोम्या जेजो आराधन तुका सोम्या जेजो स्तुती तुका सोम्या जेजो स्तुती तुका सोम्या होसाना तुका सोम्या जेजो होसाना तुका सोम्या प्रणाम तुका सोम्या जेजो प्रणाम तुका सोम्या जेजो दिनवास तुका सोम्या जेजो दिनवास तुका सोम्या आभार जेजो मानता हांव सोम्या जेजो आभार मागता हांव तुका सोम्या जेजो हालेलुया 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 मोगाळ जेजू परत आमची काळजां तुज्या मुखार तेंच गीत आमी गायता आसतना मोगाचें न्हू निराळ आमची मनां जावं दी जायते आमच्या मती भितर धांवता सकाळीं क्लास काडयतना विचारलें सवाल तुमच्या जिवनांत ल्हानपण आजून पर्यंत कोणाच्या जिवनांत समस्या ना कोणाच्या जिवनांत सफरींग ना कोणाच्या जिवनांत पिडा ना कोणें हात वयर उखलो ना आनी ह्या वेळार विचारलें दुसरें सवाल जावन आसा तुमचे थंय आसलेल्या पिडेक तुमचे थंय आसलेल्या समस्यांक तुमचे थंय आसलेल्या खंतीक तुमचे थंय आसलेल्या बेजाराक तुमचे थंय आसलेल्या सफरिंगाक कोणा कडेन परिहार आसा जायते हात वयर आयले जायते हात परिहार आसा आमचे कडेन परिहार आसा ना परिहार आसा हाचे कडेन मात सोम्या कडेन मात जेजू कडेन मात आमच्या देवा कडेन मात दुसऱ्या कडेन परिहार ना म्हजो आनी तुमचो परिहार तात्कालीक हांव परिहार सोदलो जाल्यार त्या देखून आज जायतीं जाणां आमी संपटले हांव म्हळ्यार आमी परिहार पळोवचो थंय हांगा आमचे थंय आमी परिहार सोदूंक न्हय आमी आमचे सगळे आटे बिटे कितें आसा टेक इट टू द लॉर्ड जेजू लागीं वतना हाव बीग इज माय प्रॉब्लेम लॉर्ड म्हण नाका प्रॉब्लेम आसा हे हाव बीग इज माय गॉड म्हजो देव म्हज्या जगात आसतना खल समस्या खल सफरींग खल पिडा नेकळान वेताली एका दोळे ती पिडा गूण जावना ताचो अर्थ पयलीं आमी हेपटी सांगला रे तेरींत हांवें हेरांच्या पातकां खातीर थोडे बडी पिडा सोसून तांच्या पातकाचो बरो उणो करच्या खातीर त्या देखून आज संवसार चलतो जाल्यार थोड्यांच्या बरेपणांत थोड्यांनी त्या पिड्यांत कश्टोन हांवें कित्याक कश्ट जाय दॅट हॅज अ स्पिरिच्युअल वॅल्यू सोम्याक कळीत आसा म्हाका कळीत ना सोम्याक कळीत आसा तुवें कित्याक कश्ट जाय कित्याक तुजी पिडा गूण जायना सोम्याक कळीत आसा अनंत तरान सोमी आमकां दिता ते समस्या पूर्ण करूं आनी ताचे जावन आमी वयर येवं ताचे जावन आमी वर्ती सकत जोडूं ताका आमी म्हणटा वी क्लायम टू द हायर मॅन्शन वी क्लायम टू द हायर मॅन्शन
त्या देखून आज आम्ही आमच्या समस्या आमच्या इथल्या की इत्यादी आमकां समस्या येतना कष्ट येत असताना सफरिंग येत असताना पिडा येत असताना खंत बेजारा येत असताना नंतर जे वारे वादळ येत असताना घुटमार घुसपड गोंधळ येत असताना थोडे बडे आमचे खाजरां ब्रेक जाता असताना थोडे बडे मिसअंडरस्टँडिंग येत असताना थोडे बडे आमचे भुरगे नानांत तरान कोणा जागा वचोन आमची समर्थ सोडणं त्या समर्थेन एक जावंक पेसाडटा असताना वस त्या कुर्सा म्हणा वस खंय खंय धांवनाका ताचे कडेन सांगनाका हाचे कडेन सांगनाका म्हजो पूत तसलो म्हजे धूव असले म्हजो घोव तसलो म्हजी बायल जीव आड घाल नाका वस सोम्या लागी सांग सोम्याक सोम्या बोब मार इसार आनी तो सांगतालो कितें खरें जाय ताका सगळें करूंक सांगता ताका सगळें साध्य समोगाच्या भावान आनी बिडीनो तेच मतीन दवरन ह्या वेळा तुज्या कुटुंबाची हर एक गंदोळ तुझ्या कुटुंबाची हर एक घुसपड तुझ्या कुटुंबाची हर एक समस्या सोम्या मुखार दवर गावी आमी तें गीत मन मजे तुझे ते एक जावं दी आपण बयच तराने एकामेकाक सांगात दिवच्याक काळीज मोजे तुझ्या काळजात एक जावं दी सोमिया मोजे मन तुझ्या मनात एक जावं दी काळजा मला एक करसो काळीज मोजे तुझ्या काळजात एक जावं दी सोमिया मोजे मन तुझ्या मनात एक जावं दी मोजी मेटा तुझ्या एक जावं दी मोजी जिणी तुकार का गीत जावं दी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी मोजी जिणी तुकार का गीत जावं दी काळीज मोजे तुझ्या काळजात एक जावं दी सोमिया मोजे मन तुझ्या मनात एक जावं दी सोम्याच्या काळजात एक जावं मन म्हजे नितळ जावं तुझ्या सांगात एक जावं म्हज्या काळजात असले काळपण काडोडे हर एक आमच्या कुटुंबाची असली काळपण काडोडे सोम्या ते धडधडे काडोडे सोम्या म्हज्या मतीन अशें दे इजा म्हाका मागोवंक जायना म्हज्या घरांत मागोवंक जायना म्हज्या घरांत मागोवंक कोण सांगता वच सोम्या लागी गेलाय तूं नासतना म्हाका तें करूं जायना म्हाका हें करूं जायना रिजन दिनाका वच सोम्या लागी माग हो वेळ तुका मेळ्ळा असलो वेळ परत तुका मेळचो ना सांग सोम्याक म्हजी इजा तुजी इजा सांग तुझे कुटुंब हेच मतभेदा पयले संपूर्ण तरा नव्यान रुपीत करून सांग जेजूक आनी तो तें करतालो भावंडान बरं पातयेन सांग आनी सोमी म्हणटा हांव आसतना भियेनाका कसली तुजे समस्या आसल्यार काळी तुजे म्हज्या सांगाता एक जावं दी नितळ जावं दी असले ते नामुकसणीची कसली चिंतना खांड पयस कांड उडय जिणी भर आशा ही मोजी सोम्या जाव खाव तुझे सोम्याची दी कर्मीजी रूपांत सदा तुका मानवोची कर काळीज मोजे तुझ्या काळजात एक जावं दी सोमिया मोजे मन तुझ्या मनात एक जावं दी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी मोजी जिणी तुकार का गीत जावं दी मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी मोजी जिणी तुकार का गीत जावं दी काळीज मोजे तुझ्या काळजात एक जावं दी
सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जागी हातेर जावन आसा बळवंत स्वामी कसलय सफरिंग आसून कसली दंडवड आसून कसलय जायनातली कामां आसून स्वाम्या मुखार ये स्वाम्या मुखार उलय स्वाम्याक तें सांग स्वामी आयकता विसरणांतल्यान दिल्लो स्वामी तुवें आज विसरतना तुका दिनागी कसलय ते सॉल्व करूंक जायनातले ट्रबल्स तुझ्या जिवनात आसा जावंक पुरो जाग्याचे समस्या आसा जावंक पुरो पिडा आसा जावंक पुरो नंतरचे नाका जाल्यार वायट सवय तुज्या भुरग्यांक ह्या तुज्या घरांत चलोन आसा जावंक पुरो वडपण अशें नाका खालत्यापणांत ये सोम्या लागीं ये सांग सोम्याक आनी सोमी म्हणटा खाळी तुजे म्हज्या काळजांत एक साव दी चिन्नानी करण्यानी मोजा दिवच्या सास्त्या मोगात बरें पण म्हज्या व्हडल्या नांवाक करत मी जिणी लाले मागता घालते कोणी काळी मोजे तुझ्या काळजात एक जाऊ दे सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊ दे तुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊ दे मुझे जिणी तू कारगा गीत जाऊ दे मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जाऊ दे मुझी जिणी तू कारगा गीत जाऊ दे काळी मोजे तुझ्या काळजात एक जाऊ दे सोमिया मुझे मन तुझ्या मनात एक जाऊ दे एक साव दे त्याच प्रमाणे वरतेपण आपणाक सोमी दिता तें सगळें बरेंपण आमी घेवया बऱ्या नितळ निर्मळ खालसाचे आमी जावया दोन पाटी वचनाकात मगाचे न्हू संपाद्र पियो एकच ताचे वर्तो गूण जावन आसलो देवा वयर वर्ते पात्यणी कालतेपणी आपली जिणी कोणें कितेंय सांगल्यारी कितलो आपात घाल्यारी कांयच डिफरन्स ना तो म्हणूंक लागलो हाव स्वीट इज द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च ताका बंदड गेल्या वेळार 3 वर्सां त्या कन्फायनमेंटांत तो आसतना कोणाय सांगात ना हेरां खातीर मागतालो मा शिवाय तांकां मेळोंक अवकाश दिवना एवकरीस एक सुरो भेटयतालो शिवाय लोकां खातीर एक लोकां सांगात एवकरीस भेटोवंक ताका नातुलें खुमसारांत ताका बसोवंक सयत नातुलें आनी असल्या वेळार कांयच भियोना तो सोम्या कडेन म्हणा लागलो हो वेळ पळोव वापरपाचो आज थोड्यांक आमकां कुटुंबांत बंदड आसा बांदपास आसा सोम्याक लागीं सरसो वेळ तो चिंती नाका म्हज्या जिवनान कित्याक अशें म्हाका मात्र कित्याक अशें म्हाका कित्याक देवान गेलो वच देवा लागीं सांग ताका कामां मेळोनात आनीक लागीं सर आनीक लागीं सर कितल्या लागीं सरोंक जाता तितल्या लागीं सर आमी एकामेकाक पटलोवन धरतना कितलें अन्न दिता हां दॅट इज द वार्मथ थंय जावन आसा उद्वेग सम्या सांगत आसो वच खंडीत जावन हाचे की वर्ती सकत तुमकां संवसारान कोणाची मेळना कित्याक देर आर 2 स्पिरिट्स होली स्पिरीट अँड द इवल स्पिरीट एका जाणां नाटता आसतना ताची वर्तो अधिकार आसलो सोम्याचो स्पिरीट होली स्पिरीट त्या देखून सोमी चलोन वेता आसतना कितें जालें म्हणा लागलो कित्याक तूं म्हाका त्रास दिवंक आयलाय आज आमच्या कुटुंबांनी नाका जाल्ले विदोळी इवल स्पिरीट काम करता तर ताका काण नडोवंक एकलोच आसा होली स्पिरीट आनी आमचो स्वामी ताका सांग तो करता हर एक आसा करता कित्याक हर एक लागीं केल्लो तो तुका आनी म्हाका तो करताच तसलो संतोष भोगूंक आमी सम्या सांगात एक जावया पवित्र आत्म्या ये आमच्या सांगाता पवित्र आत्म्या कृपेच्या देण्याने बर पवित्र आत्म्या वच आमच्या कुटुंबांनी वच आमच्या पिडेंत
आमचे मोगाची मनशां आसपात्र्यांत आसात, काटल्यार आसात, वळवळटात. आमची मोगाची मनशां भायल्या गांवांत काम नासतना आतात, नानंत गांवांनी काम नासतना, नानंत राष्ट्रांनी काम नासतना. सोम्या आमची जायतीं जाणां आज कितल्या कठीण परिस्थितींत काम वावर करता आसतना तांचेर कसली दबाळीके जाता. सोम्या आमच्या सेज समोरा झगडे, सोम्या आमच्या सेज समोरा वाट्या खातीर, जाग्या खातीर, रुखा खातीर, जानवरां खातीर, नाका नाका जाल्यार खंयच्या खातीर, हेरांचें नांव पाड करच्या खातीर कितले झगडे झुज म्हणटा आमी. घोव आनी बायल एकामेका तुवें म्हणलें ती उतरां तुमी आज जावन एक जातले, एक खूड जातल्या. तसली एक खूड एकामेकाक तांचे विशयान कशें नाका जालें अनावश्यक सांगूंक जाता, तांचे विशयान नाका जालो आपावत उलयतात. सोम्या हें सगळें सोसून घेताय तूं. सोम्या हें सगळें आमच्या जिवनांत कानडे. आमची मुखली योजना तुज्या हातान दिता. सोम्या पाद्रपेचे वर्ते ते 9 दिसांचे 9व्यान 14 तारखे जावंचे तो बावटे उबारणी आनी ते मिसाचें बलिदान आराधन 9व्यान आनी 20 आनी 1 तारखे जावची ती ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या पांगडा जावन दिसलची रेतेर ताका जाय जालो जागो कर दी. सोम्या ताका जाय जाली सवलत तूं कर दी. सोम्या कितें सक्कडी आमकां गरज आसा तें सक्कडी तूं हाडून दितलो, कित्याक हें तुजें योजना आमचें न्हय. योजना सगळी तुजी. आय लिव्ह इट इन युअर हँड्स. ती पादपेची परब चड आनी चड माफान तर तो सात तुका लागीं सरलो ताचेच वर्तेपण ह्या सगळ्या गांवार जावच्या खातीर पाद्र पियोचे देवा जावन सोडच्या खातीर. सोम्या तुज्या लागीं हांव परता. पवित्र आत्म्या सगळे आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्या सांगात एक जावया. दैविक देण्याच्या पवित्रत्या आमचेर तूं देवो आमच्या संसारात देवोन ये. आमकां तूं लोपीत रोपीत कर. मागता आमी हाडटा सोम्या तुज्या लागीं सांगता. सोम्या आमच्या कुटुंबान जाल्ले उणेपण भरली कर दी. सोम्या पवित्र आत्म्या हर एकल्याच्या देवानी कोण कर कळता वळवळे कोण कर खंय तकले तळ्यो पर्यंत आसले हर एक दूख हाडोळे पवित्र आत्म्या आमकां तूं लोपीत कर. आमकां तूं लोपीत कर. आमची क्रिस्ती जिणी उर्बेन आमकां बर तुज्या मोगान आमकां बर तुजी एकपण आमकां वाडय. आमच्या कुटुंबानी सदा वाडय चडय मावता दिवो वाडटाची बुडाय आमच्या देवान. सोम्या दैविक देण्याच्या पवित्रत्या आमचेर तूं देवोन ये. केलावन जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तूं लोपीत कर. आमकां तूं लोपीत कर. तुजेर हांव पाती येता. सोम्या हे वर्तेपण आमी आपल्यात आसतना सोम्याचें नांव सोम्याची आमली रगत ह्या वेळार संपूर्ण तरान आमच्या सगळ्याच्या कुडींत देवो दी. सगळ्याची कूड नितळ जावं दी. सोम्या आमचो बरवसो तुंच, आमचो बाबाडतुंच, आमचो थारो तुंच, आमच्या अळगे जिविताचे पेट वाट तुंच. तेच आत्म्याची सगत आमचे ते वाडय आनी चडय. धुकुली मोना राखून आसात दायेली काळजां आशेवन आसात. मोगा उज्यान तुज्या ती आज गुण कर. संतोषान मोरोन जिणी पावन तूं कर.
दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तो देवोन ये ते लावन जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तू रूपीत कर आमकां तू रूपीत कर सोमी आमकां वरथ्या मोगाक आपयता ह्या वेळार सगळे आमी दिंबेर पडया गावया आमी तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा सम्या तुजेर पातयेणी दवरना ह्या कोपेला धांवन आजो फाटी वेता आसतना म्हज्या घरा वेता आसतना म्हज्या घरांत असलें समाधान येवं दी सोम्या खर तुजें काळीज ह्या वेळार सोम्याच्या काळजा सारकें दी ताका तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां कुर्साचो गुरो सोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर व्हावून देवाची वळख दिली मागण्यांत प्राजितान जेजूक वेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखीन तुझ्या संपियो आमा बसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुजीन याजक संपाद्र पियोग तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पावो केले ताच्या विनातेन कितें हांव त्रिगून मागता ही कृपा दाय कर आनी सर जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जेवची आनी ताच्या जिवानपणाचे महिमेक पावची कृपा तूं आमकां पावो कर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदि तसो आता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदि तसो आता सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदि तसो आता सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आणि तुमी घेतल्या सोदा आणि तुमकां मेळटले बडे आणि तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आणि मागता ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक आमचे सर्विनावणी दवरया आयचे दीस आमची कुटुंबां समर्पीत करया
पाद्री पियो वर्त कुटुंबाचो सांतो कुटुंबा ताका कश्टांत आसचें नश्टांत आसचें दुखांत अशें पळोवंक जायनातलें त्या खातीर पांत्यार उठोन कुटुंबा खातीर मागोवंक आनी कुटुंबांक तो बेगीनच त्या कोपेलाचें दार उक्तें दवरून ताका भितर घेतालो आनी तांचे खातीर विनंती करून मागतालो आज त्याच विनंती तो आमचे खातीर मागोन आसा आमच्या कुटुंबां नितळ निर्मळ करो आमच्या कुटुंबां घटायचें करो आमच्या कुटुंबां बळादे करो आमच्या कुटुंबां सक्सेभरीत करो आमच्या कुटुंबां पवित्र करो आमच्या कुटुंबां आत्मीक तरान फळादीक करूंक आज त्याच पादुपेच्या विनवण्यान आमी मागया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगशितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपया मरले समजी हे सांगत आसले आमी तातूंत सदैव सदैव पावल जगोशें जेजो पर्यंती मरिये देवाचे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर हांगासरल्या तुमची कुडीची दूख तकलेंतल्यान तळये पर्यंत खंयच्या सकडी पार्ट्स ते विश्व आनी तुमची दूख आसा सोम्याक समर्पीत करा पाद्री कडेन मागा पाद्री पियो कितल्या जाणांची दूख तुवें गुण केल्ली कितल्या जाणांक सवकासाय दिल्ली कितलेशे जाणां खातीर त्या क्रिस्त प्रसाद उखोल धरता आसा मागतालोय आज म्हजे पासून विनंती कर म्हण मागा सांगात ताका दोन बसनाकात तुजी खंत बेजाराय नानंतर तरेची विदवळी जांग बरो कुटुंबांत जांग बरो जाग्यार जांग बरो समरा तुवें काम करच्या जाग्यांनी वावर करच्या जाग्यांनी तुज्या बेळ्यांत तुज्या कृशींत तुज्या वैयक्तीक जिवनांत तुजें बरें जिवन जिवंक म्हूण चिंताय पातकाक वडता आनी त्या देखून कितें जाता म्हण कळीत नासतना हांव सांपडता म्हूण तूं चिंताय तरी पाद्री पियो सांग सगळ्यांची सुटका दिवंक तो सोम्या लागीं मागतालो आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगशितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मेरे कृपया मरेले समजी सांगत आसले आमच्या हातून सदैव सदैव पावल जे गोश्टेन जेजो पर्यंती मरिये देवाचे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पण म्हज्या पुत्रा सरनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हण खंडीत म्हाका बरोसो आसा प्रत्येक थरान आयडाच्या कुटुंबा खातीर मागया फ्रांसीसाच्या कुटुंबा खातीर मागया ओफिलियाच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया सिरिलाच्या कुटुंबा खातीर आनी ताच्या पिड्या खातीर आमी मागया बबिता रशियन एवलिन रिचर्ड रीटा रुबी क्लिफर्ड मेटलाबाई हांचे खातीर आमी आज प्रत्येक तरां मागता आसतना शुगर कंट्रोल जावंचे मागोन आसात सोरो सोडूंक आनी रीण फारीक करचे खातीर मागोन आसात दोगां नात्रांक घेवचे अलर्जीक शेळ कोंकली नापयसन मागोन आसात रॉडनी कस्टलिनो बरी भलायकी मेळच्या खातीर पाद्री पियो लागीं विनंती करून आसा एकल्याक आशिल्ले वोल्टिगो पिडा संपूर्ण तरान गुण कर सोम्या म्हूण मागोन आसा कॅन्सर पिड्यान आसले एका स्त्रिये खातीर मागोन आसात दंपांची आनी धरकलची पिडा गुण जावन मागोन आसात बीपी शुगर हार्ट आनी किडनी प्रॉब्लेम सगळें नापय सावदी बरें जावन दी गुण जावन मागोन आसात त्याच प्रमाणे एकली गर्भेस स्त्री बरें प्रसूतपणा खातीर मागोन आसा जायते जाणां सेरिकेची गरज आसा जायते जाणांची कुटुंबां गटायन बरोवंक गरज आसा मिसअंडरस्टँडींग आसलें काडूंक पाद्री पियो लागीं आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुगशितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपया मरिले समजी सांगत आसले आमच्या हातून सदैव सदैव पावल जे गोश्टेन जेजो पर्यंती मरिये देवाचे आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या
आमच्याक आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. तुझ्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता येजेच्या पवित्र काळजा कष्ट नाही दाया दाखय नसता रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुझी खाकूल दाखय तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस आणि तुला बी काळसा मारी पात आम्ही तुझ्या लगे मागची कृपा तू आमकां लाभय नमान राणी एका कुदीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही मागता आम्ही परदेशीचे बळका या तुकाच्या कोणात असता अस्कार उस्कार सोन आम्ही तुका अनुदान करता तर तू आमच्या शिकाये तुझे काकुलचे डोळे आमचे उपते आणि परदेशी उपरांत तुझे कुशे सुदे पॉल जेजू आमकां दाखय हे दाळी हे मोगळे हे तुलबी आमकार मरिये समजू जेच्या पसक्या बापा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो आम्हा पसोत विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो हा बापाय कलतो जावन चियेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो कष्टांवरान तिरासन सांभाळल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो फ्रांसिसीच्या पाटलाव धरा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो सुमेच्या पाशांच्या घायाने नेटयलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो करी सदैव भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाचे काकूत दाखयल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर मागण्यान तिरासन सांभाळल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर सोर या जगांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावर उरल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर मिळेस्तां भलायकेच्या दाईसा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर गरजा वता तक्षण पावच्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो आमा समेत संचादारा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो आमा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवकास संपियो समर्पित जिणेका पोणे दिन विविध कृपे देण्यान तुवें बरलाय आणि बघेन फ्रांसिसीच्या शेतान क्रिस्त ह्या जगदान मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरवी आम्ही आमकां पावो जाल्ल्या बेसान तिरासणे रावून क्रिस्ता सक्सीचा जावन चियों आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळलो आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्वर तुम्ही संपियोच्यो दवरिल्ले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची प्रार्थना फळादे करो आमेन आणि सरपद वेदात देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सेवेच्या स्पिरितान भरून आयल्या भेटोंक सोम्या हे बलिदान बांधवपणाच्या स्वावीक एकवटान जमल्या हसून तुका देव वरदान जेजू तुझे जेवण सर्गींचे दैविक तुझे भोषण दादोसता जीवन जेजू तुझे मरण जिविताचे कारण आमर पुनर्जीवन मोगेचे बाबडे बोआ परवेसो स्वागत तुमगे मिसाच्या बलिदानाक देवान एक करून या पाद्रपेच्या आवडत्या भक्तीन आणि मानान तुमकां सांगता हाडला तेच बरेपण सदांच जावच्याक आमी मागया मिसा ह्या परी आसात स्टेफन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर स्विटा डिसोजा आर्गामीस विलियम मेरी डिसोजा लिकरी आणि बेंडिक्टा मिनेजांच्या आत्म्या खातीर टेनी पॉल पिंटो आणि कुटुंब जल्म दिवस आचरण आर्गामी दिता मारिया शालेट डिमेल्लो आर्गामी दिता सलमा डी पावला आणि कुटुंब तशेंच आर्गामीस आणि बऱ्या भलायके खातीर मागून आसा रुबी सिक्वेरा
घरच्या आल्मोग मी दिता नवीन आणि सलमा डी पावला बरी भलायकी उरल्या गतीर आणि सदांच देवान सांबाळल्या गतीर मिसाचे बलिदान बेडयता क्रिस्तीन क्वार्टर्स सगळ्यांनी बोवापर बायतरान देवाच्या वरत्या मोगांची येवंक जायतील सर कृपा आमी मागया पवित्र छनावी मिसाचे बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्याचे तो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सम फ्रांसीस आसिसीच्या वर्त्या मेटांनी सोलोंक आयिल्लो संपाद्र पियो कालतेपणी आपले जीवन बऱ्या तरान सोम्याक समर्पीत करता. सम फ्रांसीस आसिसच्या जिवनांत ताणें ताका पयलो मेळ घडटा आसतना 2009 आयिल्ल्या सगळ्यांक ताणें घेतलें आनी तो म्हणा लागलो देवान म्हाका भावांचें दिर्वें दिलां आनी तें हांव घेतालो आनी ताच्या वर्त्यापणांत जायते जाण तरणाटे ताका सेरवले आनी ताचो तो कापुजी फ्रांसिस्कान मेळ वर्त्या तरान ताणें मांडून हाडिल्लो जावन आसा. आनी त्या दिसा जावन हर एक घडये ताणें म्हणलें आसा वॉट गॉड गेव मी माय ब्रदर गिवन बाय गॉड दिस एनवायरमेंट गिवन बाय गॉड म्हळ्यार सगळें देवान दिल्लें. मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे कडेन कांयच ना आमी येताना कांयच हाडूंक ना वेताना कांय व्हरचें ना आज दिलां तर तें देवान दिलां आनी असलें बरेंपण देवान दिता आसतना खंडीत जावन आमी विचारलें तो दिवचो ना गी आमची कुटुंबां बरें करूंक आमी जायते मागोन आसा खंडीत जावन आमची कुटुंबां बरीं जातात आनी जायते कुटुंबां सल्व जावन ना कांयच ना म्हण रडोन आसची कुटुंबां सयत बरें करूंक जाता. कालच्या दिसा एकली म्हणा लागली म्हाका तुमच्या लागीं त्या मनशाक हाडूंक जायना फादर कित्याक तुमचे कडेन सांगलें म्हण सांगल्यार मागीर तो म्हाका कशें बडयता कोणा. हांवें म्हळ्यार जायत म्हज्या लागीं हाडचें नाका ताचे लागीं हाड ताचे लागीं हाड तो सारको करता कोण बडयता कोण उडयता तें सगळें पळोवन जो आसा एकलोच ताच्या लागीं या ताका सांगया आनी खंडीत जावन ताच्या हातान दिल्लें दिर्वें तो होगडयना बऱ्या तरान तें आपुरबायेचें एक इनाम करून आमकां दिता. सर आमच्या कुटुंबां एक घडीभर सोम्याच्या हातान दिवया. जाय आमकां बरी कुटुंबां बरी क्रिस्ती कुटुंबां घटायची कुटुंबां बळादीक कुटुंबां सक्तेवंत कुटुंबां आमकां जाय. मगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक आज सोम्याच्या नांवान आमी आसा तर सोम्याचें नांव वर्तता परगट तरान आमच्या जिणेद्वारे आमी कळमीत नासताचे सेवेंत आमी पाटी दिवंक आसा तरी सोम्या सांगाता एक जावंक जाय. सोम्या आमच्या सांगाता आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना. उणेंपण आमचें थंय भोगलां तर सोम्या बर्ती गंदी आमची पातकां बोगसी म्हूण मागया. हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरून सांगता मनात चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सण हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेर सदांच सांवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विरांतिकात म्हण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थया सरपद आणि ससनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या जगा संपियोग तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटोवंक तुझ्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसादरे तुझ्या गणित मोगाची दाय आमकां उगडापी केली. तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशयांत एकवटो रावंक आनी संतोषान तुज्या महिमेन वाटेली आमकां पाव कर. आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं
धक्कर देईन तुझे पवित्र आत्म्याचेपणाची येता आणि राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. सा पावलन कोलसगरांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्त थंय कोलोसेन आसा त्या भगेवन आनी विश्वासी भावां भयणीक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर्व मागण्यांनी तुमचे पासो देवाक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्गां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या फावर्ता विशयान आनी सर भक्तां थंय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशयान आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक भरवसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. निस्वार्थेचो संदेश तुमकां प्रगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारान तशें तुमचे मदें ही सुवार्ता पावोवन फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचें देणें घेवन ताची खरी वडवी कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तोळतोण तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहवावराडी एपाफ्रासातावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयान म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. काकुळतीचे सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसा. देवाच्या घराक लागून मोठ्या जैतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचे सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसा. तुझ्या या उपकाराक सदांच हांव तुका दिन वाचतलो. तूं भोव काकुळटीक म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगटतलो. तुझे काकुळतीचे सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसा. तुझे काकुळतीचे सर्वेस पोरा आज आनी सदांकाळ हांव विश्वासून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळांक बरी खबर परगट करून बंदेंत असलेल्यांक सुडका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोवे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. सिनागोगांतलो बायसन जेजू सिमोनच्या घरा गेलो. थंय सिमोनची सासूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर ताणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे ससी उबो रावन तापाक परमयलें आनी ताप सुटलो. तक्षण ती उठली आनी ताची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताचे ससी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सभार भितरले जेवसारी तूं देवाचो पूत म्हूण बोब घालीत बायसन गेले. आपण क्रिस्त म्हूण ते जाणासले देखून जेजू तांकां बेश्टोवन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवडतास नर मनीस नातलेले एक सुरे सुवातेक तो बायसन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें चड वचनाय म्हणून ताणें ताका आडोवंक पळयलें. पूण ताणें ताचे लागीं म्हळें, हे शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, when you are insignificant, call on the significant person and you will be significant. म्हळ्यार तो ल्हानांतलो ल्हान जावन आसतना व्हड असो तुज्या जिवनांत येवन कार्य करूंक ताका आपोवणें दी आनी तुवें ताचे बरीत वाडत व्हड जातालोय. हें वर्तेपण आमी आमच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार आमी आमचे इतले की व्हडपण आशेवन गेल्या तर आमी लोकांच्या देखी खातीर व्हड जाताले. आमकां थोडो मान मेळटालो, पूण शाश्वत मान मेळ्ळा जाय तर आमी कितलीं ल्हान आसल्यार देवाचें व्हडपण आमचें तें परगट जाता आसतना त्या प्रमाणे आमी प्रसिद्ध जातले. आनी ह्या खातीर तुवें पळयलें जाल्यार पेद्रूची वळख जायत्या जाणांक नातेल्ली. पेद्रूचे फाटल्यान वेता जाल्यार तो फिशर फोक, तो मासली पागी, ताका कोण वळखता, ताच्या सासूमायच्या घरा कोण येता, पेद्रूक पळोवंक म्हूण कोणी येवना. जण नातलो, एकलीच न्हिदो नासली. कोण एक दोगां ताप येता म्हण तिचे सांगत आसली कितें की एक सूर आसल्या त्या घरांत सडन एक लोकां जमोन तूं येता म्हळ्यार हाका कारण जावन आसा जेजू. घर आसलें व्हडलें श्रायन जालें, लोक हरिहरीनी धांवन आयलो. श्रायन जालें कित्याक म्हळ्यार थंय हाडिल्ल्या पैकी चड जावन पिडेस्तां आसलीं. ते पिडेस्तांक गूण जावच्या खातीर सोमी थंय आसा म्हण कळीत जाल्ली. धांव धांवी आयलीं. पळया, त्या देखून आमी जायते पडी चिंतू पुरो, म्हजें घर अशें जायचें, म्हजें देवाळ अशें जायचें, म्हजो सांत असो जायचें, म्हजें श्रायन अशें जायचें. सोम्यान चिंतिनातल्यार कांय करूंक जायना. फाटीं ह्या सोम्या लागीं सांगया ताका, सांग बरो, आमचें घर घराणें जावंक जाय, आमचें देवाळ देवास्पणान भरूंक जाय, आमच्या सांताचे अजापान विजमेता हर एक लागीं कळोवंक जाय. सोम्या आमकां मुखार वचून हें बरेंपण आपणावंक जाय जाल्यार सर सकत आनी बळ आमच्या कुडींत, आमच्या जिवांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या काळजांत रिगय. आमेन. सर्वेस पौरा स्वीकार कर तुला ये रचणारा. काणिको हाडनायल्या सर्वेस पौरा स्वीकार कर तुला ये रचणारा. सर्वेस पौरा देवा सृष्टी रचणारा. भेटता तुका मनशा वावरांत
सो काणिको हाडलायल्या सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दये येरसणाऱ्या काणिको हाडलायल्या सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दये येरसणाऱ्या. म्हज्या मोगाच्या बाबडेनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानतात असले जामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नित्य सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका सांपी असो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. थंय तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिवितावर पावो. आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझें बरेपण आमचेर मानून घेवन आमच्या संवसारांत तुवें दान दिलें आनी आमचे सोडवणुकेच्या तुज्या एकल्याच पुताक ताच्या कश्टा मोड आनी पुन्हा जिवनपणा वरवीं आमचे संगत वांटेले केले. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सारखी सतळपण निरंतर गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुखुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडो तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परिचय जाता ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टें करचे रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. होप आवडटा सग सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या
तुझ्या मरणासणी पुन्हा जिवनपणासमय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिवीत असो उंड आणि सोडोची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसिसच्या बगे बाप्पा पिटे पावल आमच्या गोळी बाप्पा सगळे या सारखी वर्गा बराबर ते काप्रिती मगान वाडय पण आज जीवनपणाचो भरोसो जर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेळ्ळ्या समेस्तां तुजे पसळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दाय कर पण आमी मागता जल्म दिवस आचरण करच्या मर्याशाले ठिम्यालो आणि सर ह्या भक्तिकाची तूं दाळ्याची मोळाची दिश्ट घाल आमची गुटमां भोव आपुरबायची देखी बारीत आत्मीक भाग्यानपणान बरले देवासपणाची कर आणि आमकां सक्तेन बर ओंकार म्हणजे देवाचे मागीर सांगाती भगेन दोन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रिपियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वांदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यान केलेले ते आपुरबायचे प्रार्थना सदांच सक्तेन बरोवंक आणि कालतेपणान ताचे सांगता एक जावंक ते आमी भक्तीन म्हणया आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे नाम खंय तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां नेवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या बागड्यांच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे घेणे बरो शारांत केले आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकांतले वाटय त्या राजवती पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आणि तुजे खुशी परमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक तुमची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोग असो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियाते देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे बोमगेचे भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जेजू आमच्या हर एका गरजा पावचो आणि वकलोच आमकां आसलो आदार ज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पांक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वाग जेजू तू ये मुझे काळजात प्रकाश पांक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन वाग जेवण ते सर्गीचे
आत्मिक घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोचे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू दुलोप जेजू उड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये म्हजे काळजान प्रकाश पांकर जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक शक्तीन वागर पाती हांगसर पडटा दुनिया वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेम तुका लालेता तर ये जेजू उगाच जेजू आनी घडी सांगात दी जेजू स्वामी जेजू म्हणटा हांवें हेर जाग्यांनी वचून तेच बरेंपण हाडूंक आसा आनी तेच बरेंपण आमच्या ह्या जाग्यांनी तो खंडी जावन हाडटलो ताच्या विनतेन आमी वर्त्या तरान संपूर्ण आत्मीक जावच्याक मागया. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या काळात तूं आमकां आदर्शी केलाय संपेवचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदर आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सरण करपाक दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक ओगसिया ओटा एकलानी सोद्या बोला एकठांय करया ताचो एक मुकुट घोद्या आनी मायेक दिवया सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे ये करया मोर एक ओगसिया. पेज नंबर 44. हे मोती साहेबिणी सर्वेस्परा देवान तुका जेची आवय जावन वेंचून काडली आनी सभा तेण्यानी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगात संतोष पावता आनी त्या बापाक आर्गां दिता. तुज्या जल्मावरी तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोष हाडलोय तुज्या जिणेन चडोवन तुजी आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय आमचे चडवण जावच्या तुवें साकार दिलोय ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सुमेची चरणदासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेन पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टाची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमला आसता आमच्या कुटुंबाचे तुजे दराळ आशिर्वादा मागोवन दी. आमच्या कुटुंबान मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा धरूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मोती साहेबिणी तुजे बरें कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतरां पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडून आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नां अनवरां आनी पिडेशिडेन आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गत पडचे स तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे मोगाळी मोती साहेबिणी आमेन.
आम्हा पासत विनंती कर मदीत साहेबेनी ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फाव जावचे खातीर प्रार्थया हे मोगाळी मोदी साहेबने तुझे देख घेऊन आमच्या कष्टा नष्टाने पिढे शिड्या वेळा बाबडतान दंडाळ नसे बघा शांती समाधानाची ऑन देवाची खुशी आमच्या चिन्ह पाळून तुझे प्रेरण लाभय आम्ही वडिलांनी आमच्या भुरग्यां समजावून तांचे पालन पोषण मोगान करूं आणि भुरग्यांनी वडिलांक काळजांची येवन आमच्या कुटुंबां बावडताची आणि शांती समाधानाची पिढारात जावन रुपांतर करून तुझी ससाय लाभय आम्ही मागता तुझ्या कुसेन जल्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे आमेन. मोरिये गोगाळशे म्हणटना आम्ही मोरिये गुलार पोंची मोरिये हो गोळसिया ती गाता वर्णिया गायांतीचे सोडो स्वर्गाराज ते बरो मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये तू गे फॉल पर मोरी बोसोबी पदळी पेटय माये वोसो जेजूच्या मोगासो मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये सर्गीच्या दिसासो आवरतो ज्ञानासो क्रिस्तुका मानिता सर्वमाये वर्णिता मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये सोस्तिकाय कालते पोण मागोंदी निष्कळपण उपकार माये मागता परमोशान परता मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये मोरिये हो गर्सिया हो गर्सिया मोरिये आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमके तुझी कुशी सर्ग जाता तसेच संवसारान जाव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान म्हणे कृपे मरेले समजे सांगता श्रेम त्या तुम सदैव सदैव पाळ तुझ्या कुशीन जेजो भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन ते आशीर्वाद घेवंक आमी आयते जाव्या सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां राखो Amen.
सोमी आपल्या मुखामळ तुमकां दाखो आणि तुमची काकूत करो. आमेन. सोमी ताचे प्रतिरूप तुमचेर कसो आणि तुमकां समाधान दी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे इसोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदाती बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मग छबा बेणेनो बोवा परबायतारान तुम्ही या नव्यानांत मिसेच्या बलिदान आराधनात भागीदार जाल्यात. देवचे विस्तार आशीर्वाद तुमकां मागता. बरी भलायकी देव तुमकां दिव दी. बो आपुरबायचे मोंतीबायचे पेस्त तुमकां मागता. कुटुंबाचो संतोष उल्हास सदांच पासरूंक तीच मोदी सायबीण आमच्या कुटुंबांनी वर्ते दायज रचून दिवं दी. अजपांची अजपां तिच्या पुताद्वारी तुमच्या कुटुंबांनी जावं दी. बो आपुरबायचे खंयार आपुरबायची कांतारां गायल्या तुमकां आनी हांगा जमल्या तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रीपेची परब मुखल्या दिसांनी येवची आसा. 14 तारखेर सांजे 5 वरार बावटो उबारून नव्यानाची सुरवात आमी करतल्या आणि त्या दीस 5:30 वरार आराधन मिसेचे बलिदान नव्यान आणि हर एका दीस ताचे उपरांत 15-16 तारखेर आनी सगळ्या दिसांनी सांजे 5:30 वरार आराधन उपरांत 16 मीस आणि ताचे उपरांत नव्यान आसतले. विशेष कार्यक्रम या वर्सा जावन आसा. ह्या सप्टेंबरच्या 21 तारखेर 21 ब्रदर प्रकाश बँड्रा त्याच्या टिमान सांगता आपुरबायची पेकवणीची रेतीर आमच्या दैविक गोंयच्या रेतेरी मंदिरांत आसतली. सकाळी 9 सांजेर 4 वरां पर्यंत. जागो ना म्हण भियेनाकात. आराधना वेळार आमी मागला जागो इल्लो एक्सटेंड कर सोम्या. कित्याक आमकां जागो तितल्या जाणांक बसचेरीतलो जायतो आसा. देव त्या प्रमाणे सगळे अरेंजमेंट करतलो आणि तुम्ही येया हेरांक तुम्ही सांगा. 22 युजली पिडेस्तांचो दीस आमी करचो आसलो. हांवूय तो पिडेस्तांचो दीस आमी करतले. मालगड्यांक आनी पिडेस्तांक त्या दीस सपरेट एक आराधन आणि मिसाचे बलिदान सकाळच्या 10 वरांतावन 1 वरा पर्यंत आसतले. जेवणाची सवलताय केल्या. रेतेरी दिसांनी जेवणाची सवलताय आसतली आणि पाद्रीपेची परब जावन आसा 23 तारखेर 9:30 वरार रेलिकेचो पुरशांव हांव पुरशां विलो लांबायेचो जावन आसा. त्या देखून तुम्ही सगळ्यांनी येवचे मोगाचे न्हू. ह्या पुरशांवांत भागीदार जावचे. आमकां देवान दिलें वर्ते बेसां वर्ते कुरपा ह्या कोपेलांत कितली आणि त्या दैविक रेतीर मध्ये कितली अजापां जाल्यात. हाका सगळ्यांक हांवें आर्गां दिवंक हर एक लागीं तुमी सांगचे 9:30 वरार पुरशांव 10:30 वरार हातीमानादीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोगा डियोसेसचो बिस्प तांच्या दरी मिसाचें बलिदान आसतलें. ताचे उपरांत जेवणाची तयारी आसतली. सगळी सवलताय सोमी आमकां कर दिता. ताच्या वर्ता विणवण्यार आमी मागता आसतना पाद्रीपेव अजापाचे अजाप हांगा करतलो आणि तुमकां जायती बरी भलायकी तो दितलो. कोणा सगळे भलायकेची गरज आसा ताचे खातीर आमी मागया. भलायकेंत तो तांकां आपुरबायतारान सोबोवन दी आणि हर एक लागीं भलायकी दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गाय आमी दिवया. ह्या सगळ्या कार्याक तुमकां मात्र न्ही तुम्ही हर एक लागीं आपोवचे. जाय जाल्यार ते हँड बिल्स आसात सगळ्यांक व्हरून दिया. पाद्रीपेचें नांव हर एक कडेन गाजोवन दी. जायते जाणांक कळीत आसा आनी की आमी ते विस्तारायन प्रसार करूंक आमकां आदार आसा. एखादो हँड बिलाची गरज आसा मोगाचें न्हू. खंयच्याय वेळार पार्लरान देव निसर येत खाली जाली जाल्यार परतून हांव दवरतलो आणि त्या प्रमाणे पाद्रीपेची परब गद्दळेन कुटुंबा समेत आमी आचरूंक देव आमकां फावो करता. त्या प्रमाणे आमी साकार दिवया. तुमकां सर्वांकी बोवा परबेचो स्वागत. वचन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याचे नवे आमचो आधार. ताणी रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी पाप तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगळा बापास आमचे तुवें सांपेवच्या विण्याने वदिल्या स देण्या खातीर आणि बेसांव खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आणि आज प्रत्येक तरान हांगा आयल्या हर एका भुरग्याक तो सांबाळता आणि ताका बरी भलायकेन सदांच तो आदार दी. आणि आमी हांगा हाडल्या ह्या उंड्याचे तुजे विस्तार आशिर्वाद घाल. उंड सेवता आसतना आत्मीक तरान बळादीक जावं कुटुंबा समेत एक जावं आणि आमची कुटुंबां भोव ददस्कायची संतोशाची उल्हासाची बावडताची
शांती समाधानाची मोगाची टिका जावच्याक आमकां आदार दी. ह्या उण्याचे तुझे सुभाम आशीर्वाद घाल आणि प्रत्येक तरान हांगा जमल्या हर एकल्या भुरग्यान उण्याचे सेवता आसतना बोवाटांत सदांच सदांची वाडवळ जावच्या हातून पावक घळ जो चेताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. बाळक मोरे कामी वंदिया दया नानी तिका वर्णिया फुला जेल्यानी मान कोरुया बाळक मोरेक मान करया संतोषाचे माटितो बाळक मोरिये पांकय तुझो प्रकाश तुझ्या भुरग्यांचे बाळक मोरयेक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुला जेल्यानी मान कोरुया बाळक मोरयेक मान करया जमल्या मोरये आज आमगा मान कोरूंक तुका आमचे मोगाळ राणी या बागी दिसा बाळक मोरयेक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलां जेल्यानी मान कोरुया बाळक मोरयेक मान करया गाल बेसांव तुझे आमचे ल्हाना व्हडांचे कुरपेंत आमकां दवरो सर्गाक पाय दये बाळक मोरयेक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलां जेल्यानी मान कोरुया बाळक मोरयेक मान करया बाळक मोरयेक आमी वंदिया गायनानी तिका वर्णिया फुलां जेल्यानी मान कोरुया बाळक मोरयेक मान करया. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां. San Padre Pio, आमापासून विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.